काल अंजुना सांग देखून लोक कितले मेजर प्रॉब्लेम जो पावरान जाला तो बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज आमकां पावर आमचे कडेन नाशिल्ले कारणान ग्रीड फेल्युअर जाता. ग्रीड फेल्युअर जाले नंतर आमचो प्रॉब्लेम जाता, तितलो पुरतो मर्यादीत जाता. दुसरो एक मोठो जनरेटर आमचो एक आमचो मोठो जे सबस्टेशन जे आमचे आमोणे आसा थंय आमचो मेजर प्रॉब्लेम जालो. आनी आमचे कडेन एक्स्ट्रा जें कितें सामान जाय आशिल्लें त्या हेका तो नवो घातिल्लो आमी तो फेल्युअर जालो. आनी आतां कुंकळ्ळेच्यान आज सांजचो पर्यंत हाडून थंय बसयता आनी त्या नंतर स्मूथ फंक्शनींग ऑफ द पावर जातलें. पूण लोकांचें म्हणणें आसा कितें जाणा सर, इतले म्हणटा प्रॉब्लम आसतना नया प्रोजेक्टांक परमिशन कित्याक दिता, पयलीं सारके जाग्यार काडला. जाग्यार हो जो प्रश्न आसा पळय ग्रीड तो आमच्या हातान ना. लोकांक हें सांगा की हो सेंट्रल गव्हर्मेंट आमकां जी लायट दिता, पावर डिपार्टमेंट सेंट्रल, ती लायट ग्रिडांतल्यान आमकां येता. आनी हो प्रश्न खूब जुनो आतांचो न्हय. अंजुनाच्या सायडीकच्यान उलयता सर. नाही तुजें लक्ष येना हांव कितें उलयता तें हांवें पयलीं. एक म्हणजे जो ग्रिडांतल्यान आमकां लायट येता ती महाराष्ट्रांतल्यान येता, मध्य प्रदेशांतल्यान येता. थंय कितें प्रॉब्लेम जालो तो आमकां प्रॉब्लेम जाता. तसो प्रॉब्लेम कालच्यान 2 फावटी जालो. म्हापशां कितें जालें सर? म्हापशां डिस्ट्रिक्ट तसो प्रॉब्लेम 2 फावटी जालो आनी त्या खातीर आमकां सगळे कडेन नॉर्थ सायडी प्रॉब्लेम जालो. सावथ सायडी प्रॉब्लेम जावना, नॉर्थ सायडी प्रॉब्लेम ग्रिडाक लागून जालो. आतां हांव कितें उलयतां. आनी त्या खातीरूच आनी एक गोश्ट घडली की आमचो जो मोठो हें आशिल्लो सबस्टेशन आमोण्या थंय मेजर प्रॉब्लेम जालो. थंयचो एक मोठो ट्रान्सफॉर्मर जो आशिल्लो तो आमचो जळ्ळो. आनी तो जळिल्ल्या कारणान आमकां आतां आमचे कडेन एक्स्ट्रा ट्रान्सफॉर्मर नाशिल्ल्या कारणान मोठो ट्रान्सफॉर्मर तो आमी बूक केल्या नंतर जवळ जवळ 2-2 वर्सां आमकां लागता येवपाक. असो ट्रान्सफॉर्मर कुंकळ्ळेंत जो एक्स्ट्रा आशिल्लो तो आतां आज सांजचो पर्यंत हाडून आमी बसयला. सो द ग्रीड इशू वॉज म्हापसा हॉस्पिटलान जाला. सगळे कडेन इट इज ऑल नॉर्थ गोवा जो जाला तो सगळो ग्रीड इशू लागून जाला. ओके. दुसरो विशय म्हणटा पळय तो ह्याच आनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन खूब चलता. प्रियॉल जातालें म्हणटा. प्रियॉल जालें जाल्यार मागीर दिपक खंय वयतलो? खूब गोश्टी आसा त्या हेचेर हांव आतां कांयच उलयना. हांवें ऑलरेडी सांगलां चवथ जावन हांव हेचेर उलयतलो म्हणून. नंबर 2 आज जे स्टेटमेंट आयला कोणाचो काँग्रेसचो की आपूण आलेबाय कोलेबाय जे उडयो मारता पळय, आलेबाय कोलेबाय जे उडये मारता तांकां आपूण घेवचो ना म्हणून एक बरी गोश्ट काँग्रेसीन केल्या. आतां ही जी तांणी जी डिस्कस आनी घोशणा केल्ली गोश्ट जी आसा सुदीन ढवळीकारान 2002 चालू केल्ली. इवन हांवें इलेक्शन कमिशनाक लेटर बरयल्ली, सगळ्यांक लेटर बरयल्लें. आनी त्या खातीर ताणें प्रामाणीकपणान सांगपाक हांव तांचें मन पसून अभिनंदन करतां कोणाचे अध्यक्षाचें. आनी हे सगळे मोठे पक्षांनी भारतभर इम्प्लिमेंट जर केलें जाल्यार हांगाय आनी कर्नाटकाय आनी खंय अशें म्हणटा तांणी करचें न्ही. भारतभर मोठे पक्ष मागीर तो भारतीय जनता पक्ष आसूं तो आसूं आनी सगळ्यांनी जर इम्प्लिमेंट केलें जाल्यार राजकारणांत खूब शिस्त येतली आनी बरे लोक जे खरो कार्यकर्तो आसा तो राजकारणांत प्रियॉल MGP कितें करतले आतां? त्या नंतर मुखार वता. दुसरी गोश्ट हेचेर आनी एक आक्षेप घेतला की तांणी कोणी तरी पयशे घेतले म्हणून तिकेटी. ही बंद जावपाक जाय. एक गोश्ट ताडी 2 हातांनी वता, एका हातान वाचना त्या खातीर तेंय बंद जाला. आनी जो कितें तुजो प्रश्न आसा म्हाका चवथी नंतर आतां ताच्या पयलीं फोंड्या ऑफिस चवथी नंतर विचारा तुमचे प्रश्न चवथी नंतर. सर तुमच्या हितून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान स्टाफ कितें ट्रान्सफर जायना लॉंग टायम स्टाफ सेम ऑफिसांनी बहा कोण तसो काम बी करना असो स्टाफ तर तुमचे कडेन नांव आसा, तुमचे कडेन कितें म्हायती आसा म्हाजे कडेन चवथी नंतर कित्याक? 2 दिसांत हांव तेचेर एक्शन घेता. सर चवथी नंतर कित्याक स्टार्ट करता तुमी? ताच्या पयलीं कित्याक? गणीत सारकें ना? चलया चवथ जातकीर इलेक्शन डिक्लेअर जाता त्या नंतर सगळ्यो गोश्टी जाता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.